शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतान शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली कांय खाशेलीपणां आमी तुमच्या मुखार हाडटात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन। आयच्या भागान पळयात 1997 ते 2001 मेरेनची भारताची वाटचाल। बिहारचो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हांकां चारो खरेदी घोटाळो प्रकरणात न्यायालयान बंदखणीत घालो आणि लालू प्रसादाक 134 दीस बंदखणीत रावचे पडले। लालू प्रसाद हांणी आपल्या कार्यकाळात पशु आहार खात्या खाला 950 कोटी रुपयांची अफरातफर केल्ल्याचो आरोप तांचेर आशिल्लो। अमेरिकन कंपन्यांनी केल्ल्या भारतीय हळदीचे पेटंट मेळोवपाच्या यत्नांक भारतातल्या पर्यावरणवादी संघटनांनी येस येवपाक दिले ना आणि 1997त हळदीच्या पेटंटाची पहिली लढाय भारतान जिखली। उपरांत वर्ष 2000त भारतान कडुलिंबू आणि बासमतीच्या पेटंटाची लढाई लेगीत जिखली। 23 जून 1997 दिसा दिल्लीतल्या उपहार सिनेमाघराक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत सुमार 59 जाणांक मरण आयले आणि 200 मायज लोक जखमी जाले। त्या दिसा ह्या सिनेमाघरात बॉर्डर ह्या सिनेमाचे प्रदर्शन चालू आशिल्ले आणि देखून सिनेमाघरात बसपाच्या ताके परस चड म्हळ्यार 1200 लोक सिनेमाक हाजीर आशिल्ले। भजन, आरत्यो आणि चित्रपट संगीताच्यो कॅसेटी सामक्यो उण्या दरांत उपलब्ध करून दिवपी टी सिरीजच्या गुलशन कुमार हाची 12 ऑगस्ट 1997 दिसा मुंबईत दिसा उजवाडा फार मारून हत्या केली। 80 ते 90च्या दशकांत गुलशन कुमारान कॉपीराइट्स कायद्यांतले त्रुटींचो फायदो घेवन रिमिक्स कॅसेटी विकून कोट्यांनी रुपया जोडिल्ले। हर्षद मेहता घोटाळ्या उपरांत भारतात आनी एक आर्थीक घोटाळो जालो। 1997 वर्सा चैन कुमार भन्साळी हांच्या CRB कंपनीन 133 बनावट कंपनी स्थापन करून ठेवीदारांक लाखांनी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। 15 मे 1997 दिसा 400 कागाळदारांचे पैसे परत करपाचो आदेश CBIन कंपनीक दिल्लो, पूण ठेवीदारांक तांचे ठेवी मेळ्ळीच ना। जुलै 1997 दिसा पंजाबातल्या भटिंडा जिल्ह्यात गंगानगर अंबाला पॅसेंजर रेल्वेत आकांतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट केलो। हातूंत 33 जाणांक मरण आयले जाल्यार 67 जाण जखमी जाले। मार्च 1998 जाल्ल्या 12व्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा, समता पक्ष, अण्णा द्रमुक अशा पक्षांच्या युतीन तयार जाल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडेक सगळ्यांत चड सुवाती मेळ्ळ्यो आणि 19 मार्च 1998 दिसा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जाले। पूण एप्रिल 1999त जयललिताच्या अण्णा द्रमुक पक्षान भाजपाचो तेंको फाटीं घेतलो आणि विश्वासदर्शक थरावात वाजपेयीक फकत एका मतान हार खावची पडली। 11 मे 1998 दिसा भारताच्या अणुशास्त्रज्ञांनी पोखराणात 1974 उपरांत परत एक फावट 3 अणुस्फोट चाचण्यो केल्यो। तातूंतली एक हायड्रोजन बॉम्बाची आशिल्ली। 13 मे दिसा आनीक 2 अणु चाचण्यो जाल्यो। हाका लागून भारताची अण्वस्त्र सज्जता परत एक फावट सिद्ध जाली। नापीक आणि रिणाक लागून 1998 सावन व्हडा प्रमाणात महाराष्ट्रातले शेतकार आत्महत्या करपाक लागले। तेलंगणा, पंजाब, कर्नाटक, ओरिसा ह्या राज्यांनी शेतकऱ्यांच्यो आत्महत्या वाडल्यो। 1997 ते 2005 ह्या काळात भारतात 1.5 लाखा परस चड शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केला असे सांगतात। 26 जानेवारी 1998 दिसा भारताचो तेन्नाचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी सामको महत्वाकांक्षी आशिल्लो कोकण रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पित केलो। 760 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाचे काम साबार आव्हानांक तोंड दिवन पुराय जाले। 28 जुलै 1998 दिसा भौशीक वाहनात CNGचो पर्याय सक्तीचो करपाचो निर्णय घेतलो। हाका लागून दिल्लीतले प्रदूषण उणे जावपाक मदत जालीच, पूण ताजेच वांगडा मुंबय, बेंगळुरू, लखनौ, अहमदाबाद, कानपूर, पुणे ह्या सारख्या शारांनी CNG वापरपाची वाट उक्ती जाली। बियो, सारें, कीटकनाशकां आदी गरजेच्यो वस्तू खरेदी करपाक सोप्या पद्दतीन रीण मेळचे ह्या हेतान भारतांत 1998 वर्सा किसान क्रेडिट कार्ड येवजण सुरू केली। उपरांत 2002 वर्सा किसान क्रेडिट धारक शेतकारांक अपघात विमो सुविधाय उपलब्ध करून दिली। कारगिल द्रास वाठारात पाकिस्तानी आतंकवादी आणि सैन्यान घुसखोरी केल्ल्याचे कळटाच 8 मे 1999 दिसा भारतान ऑपरेशन विजय सुरू केले। 8 मे ते 26 जुलै मेरेन जाल्ल्या ह्या झुजांत पाकिस्तानाचो पराभव जालो। हे झूज जिखिल्ल्यान भारतीय लष्कराची खूप तोखणाय जाली। काँग्रेसी भितर दुसरे खेपे बंड करून शरद पवार हांणी जून 1999त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची थापणूक केली। मेघालयातलो PA सांगमा, बिहारातलो तारीक अनवर हांचो पंगड आणि ओरिसा, गोंय, मध्य प्रदेश आणि हेर राज्यांतल्या काँग्रेसीच्या कांय गटांचो ह्या पक्षांत आस्पाव जाल्ल्यान
राष्ट्रवादी काँग्रेसीक थोड्याच काळा भितर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यताय मेळ्ळी. 24 डिसेंबर 1999 दिसा आतंकवाद्यांनी काठमंडू सावन दिल्लीक वचपी इंडियन एअरलायन्साचे विमान अपहरण करून प्रवाशांसयत कंदाहाराक व्हेलें. प्रवाशांची सुटका करपाच्या बदलाक परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंगाक काश्मीरातल्या बंदखणीत आशिल्ल्या 3 खतरनाक आतंकवाद्यांक घेऊन कंदाहाराक वचचें पडलें. या अपेसाक लागून वाजपेयी सरकाराचेर टिकेंचे फार जाले. 6 जानेवारी 1999 दिसा वाजपेयी सरकारान राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासा खातीर सुवर्ण चतुष्कोण प्रकल्प सुरू केलो. देशातल्या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई या 4 महानगरांक जोडपी वट्ट 5846 किलोमीटर लांबी आशिल्ल्या 4 लेन आणि 6 लेन महामार्गाचे काम प्रत्यक्षात डिसेंबर 2000 सावन सुरू जाले. अण्विक क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्या आड संरक्षण करपा खातीर भारतान इंडियन बॅलिस्टिक मिसाईल डिफेन्स प्रोग्राम 1999 वर्सा सुरू केलो. ते प्रमाण पृथ्वी ह्या 80 किलोमिटराचो पल्लो आशिल्ल्या क्षेपणास्त्राची 2004 वर्सा चाचणी घेतली. 29 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर मेरेन ओरिसांत खर चक्रीवादळ जाले. तातूंत सुमार 10,000 लोकांक मरण आयले आणि 1,000 कोटी परस चड लुकसाण जाले. सुमार 1 कोटी लोकांक ह्या वादळाचो परिणाम जालो. 19 ते 25 मार्च 2000 मजगती अमेरिकेचो अध्यक्ष बिल क्लिंटन हाणें भारताचो दौरो केलो. भारतान केल्ली अण्वस्त्र चाचणी आणि भारतान आपणायिल्ले आर्थीक उदारीकरणाचें धोरण ह्यो गजाली पळयल्यार क्लिंटनाचो हो दौरो म्हत्वाचो थारलो. भारता विशीं उलयतना क्लिंटनान भारताचो ग्रेट नेशन म्हूण उल्लेख केलो. 22 डिसेंबर 2000 दिसा पाकिस्तानी आतंकवादी लष्कर-ए-तोयबा ह्या दहशतवादी संघटनेच्या 6 आकांतवाद्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांतल्या 3 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांक वेगवेगळ्या चकमकीत मरण आयले जाल्यार 4 दिसांनी एक दहशतवाद्याक सुरक्षा दळान धरलो. 25 डिसेंबर 2000 दिसा वाजपेयी सरकारान प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजण सुरू केली. हे येवजणेच्या पहिल्या टप्प्यात 500 ते 1000 लोकसंख्या आशिल्ल्या गावांक बारीकसाणीन पक्क्या रस्त्यांनी जोडपाचें काम सुरू जालें. INSAT-3B ह्या उपग्रहाचे 22 मे 2000 दिसा यशस्वीपणान प्रक्षेपण जाले. हाका लागून उद्देगीक तशेंच मोबायल संदेश दळणवळणाची सुविधा रोखडी मेळपा लागली. उपरांत 2002 ते 2003 ह्या काळात INSAT-3A, INSAT-3C आणि INSAT-3E उपग्रह प्रक्षेपित केले. सिडनी ऑलिम्पिकात कर्ना मल्लेश्वरी हिणें वेटलिफ्टिंग सर्तीत 69 किलो वजनी गटात कांस्य पदक मेळयलें. ऑलिम्पिकात वैयक्तीक पदक जिखपी ती पहिली भारतीय बायल थारली. कर्नाटकातल्या कैगा हांगा कैगाव एटॉमिक पॉवर स्टेशन बांदले आणि 16 मार्च 2000 सावन ह्या स्टेशनाचे युनिट सुरू जाले. ताका लागून अणु उर्जा निर्माण जावपाक उर्बा मेळ्ळी. 26 जानेवारी 2001 दिसा गुजरातातल्या कच्छ, अहमदाबाद आणि हेर वाठारांनी व्हड भूंयकाप जालो. ह्या भूंयकापात 12,000 लोकांक मरण आयले आणि 1.5 लाखा परस चड लोक जखमी जाले. स्वातंत्र्या उपरांतचो हो सगळ्यात व्हडलो भूंयकाप थारलो. 13 मार्च 2001 दिसा tehelka.com ह्या वेबसायटीन छुप्या कॅमेरा वरवीं शस्त्र खरेदी व्यवहारांतली लाचखोरी उक्ताडार हाडली. देखून इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमात स्टिंग ऑपरेशनां सुरू जाली. तेहलका स्टिंग ऑपरेशनाक लागून तेन्नाचे भाजपाचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण आणि संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस हांकां राजीनामे दिवचे पडले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना 13 डिसेंबर 2001 दिसा सकाळी 11:40 वरांचेर 5 आतंकवाद्यांनी संसदेचेर हल्लो केलो. ग्रेनेड स्फोट करून आणि फारपेट करीत सुरक्षा रक्षकांच्या भेसात संसदेत घुशिल्ल्या ह्या 5 आतंकवाद्यांक सुरक्षा रक्षकांनी मारून उडयले. मात 45 मिनिटात चलिल्ल्या ह्या कारवायेत भारताच्या 9 सुरक्षा रक्षकांक मरण आयले. बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून 30,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो करपी अब्दुल करीम तेलगी हाका 2001 वर्सा बेंगळुरांत अटक जाली. तेलगीचे चौकशेंतल्यान जायत्या राजकीय फुडाऱ्यांचो आणि नोकरशायांचो ह्या घोटाळ्यांत हात आशिल्ल्याचे सामकार आयले. 6 ते 14 वर्सां पिरायेच्या सगळ्या भुरग्यांक फुकट आणि सक्तीचे शिक्षण दिवपा खातीर 2001 वर्सा सर्व शिक्षा मोहिमेची सुरवात जाली. या मोहिमेत चलयांचे शिक्षण, अपंग आणि विशेषांगी भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर तशेंच शालाबाह्य विद्यार्थ्यां खातीर खाशेले उपक्रम हातीत घेतले. भारतांतल्या BPO आणि कॉल सेंटर उद्देगांत 2001 वर्सा सावन अद्भुत गतीन वाड जाली. 2007 वर्सा हे उद्देगाची उलाढाल 380 अब्ज रुपया मेरेन पावली. ह्या 24/7 उद्देगांत कश्ट आणि केन्नाच्या केन्नाय काम करप अपरिहार्य असले तरी लेगीत फकत भरपूर पैसे मेळटा म्हूण व्हड प्रमाणात तरणाटे क्षेत्रां कडेन वळले.